Hello everyone, welcome to Videsh classes. So this video is the continuation of the last video. जे टॉपिक आम्ही कव्हर केले अंडर द रिजनिंग लेटर आणि सिम्बॉल सिरीज. ओके बेस कंप्लीट सिरीज सेम. सो फर्स्ट तुमकां ऍट साइन दिल्या, मागीर हॅशटॅग, मागीर परसेंट, मागीर एंड साइन दिल्या. सो नेक्स्ट नंबर कितें आसतलो. सो जर तुम्ही पळयलें जाल्यार एट ही साइन खंय आसा 2 नंबरार. मागीर ह्यो जो आसा हॅश जो आसा तो 3 नंबरार, परसेंट 5 आनी ह्यो 7. जर हांगासर तुम्ही पळयलो जाल्यार ह्यो नंबर कसलो चालू आसा प्रायम नंबर 2, 3, 5, 7 जे प्रायम नंबर म्हटल्यार जे स्वताच्या टेबलान येतले. सो नेक्स्ट 9 येवचो ना. 9 हो 3च्या टेबलान येता म्हणून 9 येवचो ना, डायरेक्टली 11 येता. पण हांगासर तुम्ही जर पळोवपाक गेले जाल्यार 10 नंबर लास्ट आसा. ओके, सो कीबोर्डाचेर 10 नंबर लास्ट आसता. सो आतां हांगासर तुम्ही कितें करतले. सो ह्या टायमार जर लॉजीक यूज केले जाल्यार तो रिवर्स वयतलो. रिवर्स म्हणजे 10 नंबर आसा पळय. सो 10 तुमकां 11 सांगला लास्ट डिजीट पळय. सो 10चा रिवर्स केलो. सो खंयचे लेटर येतले. ह्यो येतलो एक्सक्लेमेशन मार्क. सो सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो लाईक दिस यू आर गोइंग टू सॉल्व. एट साइन पयली दिल्या मागीर डॉलर एट साइन पयली डॉलर एट साइन मागीर सो नेक्स्ट पळय सिक्वेन्स पळय कसो चालू. सो नेक्स्ट आसतली ती कितें डॉलर आसतली. सो बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन. एट साइन देन डॉलर साइन देन कॅरेट आनी स्टार दिला. सो नेक्स्ट कितें आसतलो हो तुमकां फायंड आउट करपाक जाय. सो हांगासर एट साइन जी आसा ही एट साइन ही खंयच्या नंबरार प्रेझेंट आसा कीबोर्डाचेर 2 नंबरार. देन डॉलर साइन ही खंयच्या नंबरार प्रेझेंट आसा 4. नेक्स्ट कॅरेट जो आसा तो 6 आणि नेक्स्ट स्टार 8. सो नेक्स्ट नंबर जो येतलो जर तुम्ही हांगा सिक्वेन्स पळयलो जाल्यार 2चो टेबल 2, 4, 6, 8. नेक्स्ट नंबर 10 राईट. सो 10चेर हांगासर कितें आसा क्लोजिंग. सो क्लोजिंग ब्रॅकेटाची साइन आसा राईट. सो बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड अ मिसिंग टर्म. सो तुमकां नेक्स्ट टर्म जो कितें आसा पळय तो फाइंड करपाक जाय. सो फर्स्ट लेटर्स पळयात सिक्वेन्स C to F, F to I, I to L, L to नेक्स्ट कितें आसतलो पळय तो पयली सिक्वेन्स पळयात. आनी मागीर नंबरूय पळोवपाक जाय तुमकां. 1 जालो मागीर 4 मागीर 9 नेक्स्ट 16 आनी नेक्स्ट कितें नंबर आसतलो पळय तो फाइंड करूंक जाय. सो हेजे वयरसून तुमकां हांगा आन्सर येतले पळय ते कळटलें. सो C आणि F. सो C जो आसा आणि F यांच्या मदीं पळय C कन्सिडर करप ना. 1, 2, 3. सो कितलेचो आसा 3चो गॅप. F to I 1, 2, 3 परत गॅप 3चो मागीर I to L 1, 2, 3. सो हेजे वयरसून कळ्ळें पॅटर्न कितें चालू आसा 3चो प्लस 3चो चालू आसा. सो एला वयरसून प्लस 3 घ्यायच 1, 2, 3. सो नेक्स्ट कितें येतलो O येतलो. सो O हांगासर 2 कडेन आसा. सो A ना जाल्यार C ऑप्शन आसतलो. आतां नंबर पळयात जर 1 आणि 4 9 आणि 16 हांगासर प्लस सिरीजान वचूं नाका. हांगासर तुमकां पयलं कांयच कळपाक जाय की ह्यो कसलो पॅटर्न चालू आसा 1, 4, 9, 16. सो जशें हांवें तुमकां सांगलां पळय 1, 4, 9, 16 म्हणजे स्क्वेअर्स चालू आसा. नेक्स्ट कितें येतलो 25. सो हो सिक्वेन्स तुम्ही सारको पळोवपाक जाय. सेम हे नंबर्स इवन ऑड नंबर्स कळ्ळें. सो नेक्स्ट जो आसा तो 25 येतलो. सो O 25. सो A इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सो नेक्स्ट सिमिलर असो येवंक शकता 1, 4, 9, 16. सो नेक्स्ट नंबर खंयचो आसतलो ऑब्वियसली आत्ता वेळेला पळयात कितें 25. सो C इज युअर करेक्ट ऑप्शन. 7th वन हे सुद्धा सिमिलरूच आसा. सो फर्स्ट अल्फाबेट दिल्या ती मार्किंग कराच आनी मागीर नंबर दिलेच. सो जितले फावट तुम्ही सॉल्व करतले पळय तितले माइंडान फिक्स करतले तितले तुमकां बरें पडटलें पळय. हांगासर तर तुमकां कळ्ळो 1, 4, 9, 16. नेक्स्ट कितें येतलो 25. ओके, सो 25 दोन कडेन आसात. ओके, हे कळ्ळें तुमकां 25च्या रेंजीत आन्सर येतले म्हणून A ना जाल्यार B. आतां अल्फाबेट्स पळयात. Z कन्सिडर करप ना X रिवर्स फॉर्मान. सो 1, 2. सो इतला 2चो पॅटर्न. XV X धरप ना 1, 2. सो हांगासर 2चो पॅटर्न. मागीर T 1, 2 2चो पॅटर्न. T जाले काय 2. R येतलो. ओके, सो हांगासर R25. सो A इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सो नेक्स्ट चूज द ऑड वन आउट. सो ऑलरेडी आम्ही फर्स्ट व्हिडिओन केल्लो पळय पण हांगासर क्वेश्चन डिफरंट वेन विचारला पळय. AB ओके हांच्या मदीं गॅप नासतले. हे कंटिन्यू नंबर्स. सो हे कंटिन्यू लेटर्स राईट. CD सुद्धा कंटिन्यू लेटर. EF म्हणजे ABCD EF GH आणि AJ ह्यांच्यामध्ये खूप गॅप असा. सो हेतूंतलो ऑड जो असतो तो कितें D1. नेक्स्ट कंप्लीट द सिरीज. सो आतां हांगासर जर तुम्ही पळयलो 2, 6, 12
20 30 आणि डॅश. सो 2 कितलो हांगासर प्लस कराच, +4 6 नेक्स्ट 6 +6 नेक्स्ट +8 नेक्स्ट +10. सो जर तुम्ही पळयलो 4 6 8 10 हे 2 चे टेबल. सो नेक्स्ट नंबर येता तो कितें येतलो, प्लस कितें येतलो 12. 30 + 12 कितलो 42 येतलो. ओके, सो बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सो आता हांगासर पळय तुमकां फॉर्मुलाज घालून करूंक जाय अशें ना. सिक्वेन्स जर याद दवरलो न्हू, आपापली मेथड आसता. सो सिक्वेन्स जर याद दवरलो न्हू तुमकां प्रॉब्लेम इजिली खंयच्या हितून आहा पळय ते सॉल्व जातले. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हांगासर पळोवंक शकता तुम्ही सिरीज दिला ते AA CC FF JJ. ओके, सो AA टू CC यांच्या मध्ये गॅप कितलो आसा, प्लस ABC दोनाचो गॅप आसा, राईट. पळयच ABC 1 2. सेम CC टू FF मागीर FF टू JJ मागीर JJ टू. सो नेक्स्ट सिक्वेन्स पळोवपाक जाय आमकां. सो C टू F, सो C कन्सिडर करप ना F 1 2 3. सो हांगासर +3 चो जालो. मागीर नेक्स्ट F टू J, F कन्सिडर करप ना 1 2 3 4. आता नेक्स्ट पळय हांगा सिक्वेन्स पयलो 2 3 4. सो नेक्स्ट कितें येतलो 5. सो J सोडून 5 काउंट करा 1 2 3 4 5. सो हांगा कितें येतलो O येतलो. कळ्ळें. सो बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पळयच P टू R मागीर R टू U U टू Y आणि Y टू D. सो D टू हांगासर कितें येतलो तो आमकां फायंड करपाक जाय. सो पयली जे सिक्वेन्स आसा तो पळयात कसो दिला तो आमकां P टू R. सो P टू R, सो P सोडून 1 2 सिक्वेन्स +2. R टू U, R सोडून 1 2 3. सो कळ्ळें तुमकां सिरीज चालू आसा पळयात 2 3. मागीर U टू Y, U टू Y, सो U सोडून 1 2 3 4. मागीर Y टू D. आता Y टू D वयताना कशें वयतलें पळयात, Y धरप ना 1 2 3 4 5. कळ्ळें. सो Y धरप ना Y टू D सांगला आमकां. सो 1 2 3 4 5. सो आता हांगा पयलो 2 3 4 5 हांगा कितें आसतलो +6. D कडसून 6 काउंट करप 1 2 3 4 5 6. सो 6 आसा तो खंयच्या हेचेर येतलो J. सो C इज युअर करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो लाईक दिस तुम्ही जे लेटर आणि सिम्बॉल सिरीज आसा ते क्वेश्चन सॉल्व करतले. सो व्हिडिओन जे क्वेश्चन्स आसात सिमिलर टायप तुम्ही क्वेश्चन्स रिफर करूंक शकता. सपोज जर तुमकां डिफरंट मेळ्ळे जाल्यार तुम्ही त्या पर्टिक्युलर व्हिडिओ जो आसतलो त्या कमेंट बॉक्सान तुम्ही तो क्वेश्चन सेंड कराच. हांव मागीर तो क्वेश्चनाचेर एक शॉर्ट व्हिडिओ करून तुमकां अपलोड करूंक शकता. वन मोर इम्पॉर्टंट थिंग, सपोज व्हिडिओन सपोज मायट बी मिस्टेक जावंक शकता कित्याक हांव म्हज्या बिजी शेड्युलानसून एक व्हिडिओ करपाक म्हाका एटलिस्ट 2 to 3 hours वयता, प्लस टेस्ट लिंकूय टायप करपाक टायम भरपूर वयता. सो मातशें तुमी कॉपरेट करपाक जाय. सपोज हांव अशें म्हणिना की तुमी मिस्टेक जाल्ली नोटिफाय करूंक जायना. नोटिफाय कराच, कमेंट बॉक्सान सेंड कराच. आणि सपोज जर मिस्टेक जाल्ली आसा ती तुमकां कळ्ळी जाल्यार खरीच तुमी खंय तरी एफर्ट्स घेता स्टडी करपाक. आणि सपोज एकदा कमेंट सपोज जर जालो की हे सर क्वेश्चनान मिस्टेक आसा जाल्यार कोणीय परत कमेंट करतना मातशें कमेंट रीड कराच. कित्या खातीर परत सेम कमेंट जातलो ना जाल्यार तो, कित्याक एकदा नोटिफाय केलें हांवें तेजेर रिप्लाय केलो काय तुमी समजून घेयाच की ते क्वेश्चनान खंय तरी मिस्टेक आसा. कित्याक क्लियर करता सगळ्यांक न्यूमरिकल मागीर रिजनिंग आणि कॉम्प्रिहेन्शन लेवल्स वाडटलो. चेंजीस काय जावचे तेंच्यांनी मेन्शन करूंक ना की CBT 1 जे येता एग्जाम थोड्यांची जाल्या प्रायमरी टिचर्सांची. सो तांकां दिसतलें की आतां आमी जे ऑलरेडी CBT 1 शिकला तें नाका म्हणून. बाकीचे न्यूमरिकलाचे आतां पेपर कसो आसतलो, CBT 1 जो आसा तो एक मातसो खंय तरी मिड लेवलाक आसतलो. CBT 2 जो आसतलो तो मातसो लेवल इन्क्रीज जातलो पेपराचो. पण तुमकां स्टडी करतना सगळेंच करपाचें पडटलें. जर कितें डावट आसा जाल्यार तुमी कमेंट कराच. सो टेस्ट लिंक जी आसा ती तुमकां डिस्क्रिप्शनान अवेलेबल आसा. व्हिडिओ 1 आणि व्हिडिओ 2 रिलेटेड ही टेस्ट आसतली, कंबायन टेस्ट. ओके, सो जर कोणी व्हिडिओ 1 पळोवंक ना जाल्यार तो व्हिडिओ 1 पळयाच आणि मागीरूच टेस्ट अटेम्प्ट कराच. थँक्यू.